श्रीयुत बाबू आजगावकर हे आले आसात. तर त्यांचे आम्ही आमच्या गावडे कुटुंबियातर्फे हे स्वागत करता. कित्याक हांगा एक तांच्यानी म्हटल्या प्रमाणे पेडणे तालुक्यात पहिले लोक म्हणटाले की पेडणे तालुको हे एक मागासलेलो तालुको, पण आता सगळ्या भुरग्यांनी दाखवून दिल्ले आहा किंवा जे जे आमदार येयल्यात तांच्यानी ह्या पेडण्याचो बरोचसो विकास केल्लो आहा. खास करून आपले आवडते तेन्नाचे आमदार आणि उपमुख्यमंत्री आजगावकर हे एरियात खूप प्रसिद्ध आसात आणि तांची जी कामां आसात आमी अजूनय तेंचे आता सध्या आमी टीव्हीचेर मुलाखती वगैरे आयकता आणि तेंचे जे कार्य आसा ते वादातीत आसा आणि ते कार्य सगळ्यांच्या लक्षांत आहा. तर आज हे हांगा ह्या ठिकाणी येयल्ले आसात आणि आमच्या जे चैताली आसा ताणें एक बरे मार्क मार्क मेळोवन हांगा हायस्कूलचें नांव आणि आमच्या कुटुंबाचें आणि पेडणे तालुक्याचें नांव वयर केल्लें आसा. आणि त्या खातीर आनी अशें दिसतालें की पेडणे हे मागासलेलो एरिया, परंतु आतां जर आमी पळयलें जाल्यार पेडण्याचे खास करून कोरगांवचे आमचे हायस्कूलचे माजी विद्यार्थी तांचो हांव नांव सुद्दां घेवंक शकता की आपले बोर्डाचे चेअरमन भगीरथ शेटये, तेच्या नंतर आमचे पुतणे आबा म्हणजे आत्माराम गावडे हे व्हडल्या पोस्टीचेर PWDचेर पावल्ले आसात आणि असे अनेक डॉक्टर सीताराम कोरगांवकर असे कोरगांवचे बरेचशे बऱ्या पदाचेर पावल्ले आसात. आयज सर तुवें म्हाका फेलिसिटेट केले म्हणून तुमकां खूब खूब थँक्यू. तशेंच म्हाज्या पेरंट्सांक आनी टिचर्सांक म्हाका गायड केलें तांकांय खूब आभार. गांवां भितरली एक गांवां भितरल्यान जे 94% घेवन ते जे मुखार सरले तो एक तरेचो एक मेसेज अख्ख्या पेडणे तालुक्याक खंयचोय भुरगो मुखार येवंक शकता. आनी आज ताका मानपाचें म्हणल्यार कितें 94% घेतल्या हेका चड क्रेडीट वयता कारण गांवांतल्यान ते मुखार सरले, नाजाल्यार सिटींतल्यान लोक खूब वयता. शिक्षण हे खंयच कमी ना आनी तें दाखोवन गेलें. म्हणून हेजो एक लोकांक एग्जाम्पल मेळटलें की दुसऱ्या सगळ्या आमच्या गांवांतल्या लोकांक आनी पेडणे तालुक्यांत की आपुणूय शिकूंक शकता आनी मुखार वचूंक शकता. हांव देवा कडेन मागता की तेजें शिक्षण एकदम वयर येवचें आनी टॉप लेवलाचेर गोंया भितर तेणें नांव दवरचें.